खोल खोल कोणात पडला तुका उलो मारता तू म्हाका पावसायबा तू म्हाका पावसायबा खोल खोल कोणात पडला तुका उलो मारता तू म्हाका पावसायबा तू म्हाका पावसायबा काल विनोदीचो मोच्या प्रार्थनांचो आवाज तू आयकयबा आवाज तू आयकयबा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता नॅन्सी दिसा आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर तिच्या मानाक मागुया तांच्या गोरेब्याचेर आशिर्वाद तशेंच दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिनवासून मातायस आलेशू डायस आयज पयलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया सेना फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन संवसाराची शांती पासत युक्रेन देशांत हें झूज सोंपोवंक मागुया आमच्या सरकारा पासत मागुया आमचे परजे पासत मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवय आसूं. जशें बाप आमकां मेलेल्यांतले जिवीत दिता आनी आमकां मेलेल्यांतली उठयता तशेंच पुतूय आमकां हीच बापाची खुशी करूंक ह्या संवसारांत जिवीत दिवंक आयला दर दिसाक आमी पातकांत रेवडून आसता तेन्ना आमी मेलोली मनशां कशीं ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना तोच शिसो आमकां आमचें जिवीत नवसरून बरें जिवीत जिवंक आमकां दर दिसाक प्रयत्न करूंक उलो मारता हेच करूंक आयचे मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड घेवया आनी आमी आमचें जिवीत नवसरून अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्मान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेन सदांच्या वार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सुमिया काकूत कोर सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूट कोर. सुमिया काकूत कोर सोम्या काकूट कोर. प्रार्थया कोनवाड्या बापा बोऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातोक रोट्टोल्यांक तूं बक्षिताय खालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव ओळखून घेता तर आमची काकूत कोर आनी आमची पातकां बोगोस आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासूं चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. इजाईयास प्रवेदेच्या पुस्तकावेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलो सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरजेक कोरार कसो नेमून दिला
पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलो आनी गोट्टान जाल्लीं शेतां बाटां हांव नव्यान तुज्या हातान घालतलो. कैद्यांक हांव म्हणटलो भायर सरात आनी कालोखांत आसतल्यांक म्हणटलो दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरूंक मेळटलो आनी सगळे कोड्डे दोंगर चोरोवपाचें मैदान जातलें. तांकां कदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकांच्या जोरीशीं तांकां पावयतलो. सगल्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमार्ग माळांचेर चडून वेतले. पयस पयस तान येतलीं, उत्तरी तान आनी अस्तंते तावन पावतलीं. सिनेमा तावन परतून येतलीं. मळबा संतोसान बोब मार. प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतांनो मुरगोटून गायना करात. कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरजेक बुजवण दिता आनी कश्टवलोल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या. सर्वेस्पर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय? पूण ती पुर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कदींच विसरचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. आनी एकदान सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पर कितलो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबीं करता. जबाब सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोग. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगल्यो प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. पुनर्जिवंतपणान जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून जुदेवांक म्हणलें म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासो जुदेव ओदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले कारण तो न्हूच सोनवार मोडटालो पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हणलें हांव तुमकां सोच सांगता आपणाचेच वस्तुंगी उताच्यान कांयच करूंक जायना पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलें पुताक दाखयता आनी तुमी अजाप जावच्याक
हाचेवून व्हड कर्तृत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दितात तसोच पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मुनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सत सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याचीच आनीक मुनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. हांव तुमकां सत सांगतां, असलो वेळ येता, असतो वेळ की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें काशा जिवीत आपणाचें सवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचें सवें आसोशें केलां आनी मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावूं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सोदतलीं. जाणें बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणें वायट केलां तीं खास सोंसूंक उठ्ठलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी कशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची कशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगर बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान पुराय देवशास्त्रान भरलेलें आसा, फूल ऑफ थियोलॉजी. आमी म्हणटा जुवांवाचें शुभ वर्तमान एकदम अवघड बारीकसाणेन स्कुटून आमकां तें विचार करूं, कित्याक जाय त्यो वस्तू तातूंत जेजू सांगता त्यो जुवांवान बरोवन दवरल्यात. आनी पयली वस्त आजच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, बाप आपलें काम करीत आसा आनी जेजूय आपलें काम ह्या संवसारांत बापान पाठयलां तशें तोवूय करीत आसा. कसलें काम? बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत मनशाचे सोडवणे खातीर पाठयलो आनी मनशाची सोडवण करूंक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावन आमकां सगल्यांक नवें जिवीत दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी बापाचें काम पूर्णपणी ताणें केलें आनी आमकां नवें जिवीत दिलें. ह्या पासत बाबा भयणीनो, जुदेव सगळे धर्मशास्त्री फारिजीव ताका मारूंक सोदताले, कित्याक जेजू आपुणूच देवाचो पूत म्हूण परगट्टालो आनी हें तांच्यान आयकूंक जायनासलें. हाका लागून जेजू तांकां म्हणटालो, आपूण आपल्याचे वस्तूंकी कांय करिना, जें कितें हांव करतां तें म्हाका पाठयला ताचे वस्तूंकी हांव करतां. आपूण आनी बाप एकदम आमचो संबंद कसलो हांचे मदें तो कोडीत करतालो आनी तांचे मदें बाप आनी पूत हांचे मदें त्रिएक देवाचो संबंद आसा म्हूण जेजू उक्तेपणी परगट्टालो. आनी हाका लागून जें कितें बाप करता तें पुतूय करता म्हूण तो आमकां दाखोवन करता. दिसपोटी बापाची कुशी करूंक जेजू वावुरलो. इतलेंच न्हय, आमी जीं कोण ह्या संवसारांत जियेतात तांणी तर बापाचो मोग केला जाल्यार जेजू म्हणटालो, तुमी पुर्ती, तुमी ह्या संवसारांत आयल्यात ती सगळीं, जशे परेन हांव आयलां बापाची कुशी करूंक आनी म्हजी कुशी करूंक हांव ह्या संवसारांत जियेना, पूण बापाची कुशी करूंक हांव दिसपोटी जियेता. तशीच तुमी तर म्हजी पाटलावदारां जाल्यार तुमी दिसपोटी जें कितें हांवें शिकयलां तें करूंक तुमी वावुरतलीं. आनी बाबा भयणीनो, सगल्यांनी कोणेच जेजू म्हणटा कोणाचीच मुनसुबी तो करिना, पूण जसो बापाक मान दिता तसो पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मुनसुबी पुताच्या हातांत सोडल्या. आनी बाबा भयणीनो, हें जेजू आमकां थावें करता आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं. आमच्या मनशाचे मरणाक, आमच्या पातकी सैमाक तो बाबा भयणी ह्या संवसारांतलें नाटक करून जें आदावान बाबा भयणीनो ओगडायलोलें तें परतून बापा सवें तो आमकां जिखून घेता आनी पुनर्जिवनपणा उद्देशी आमकां सोडवण फावो करता आनी नवें जिवीत तो आमकां दिता. बाबा भयणीनो, जसो पुताक मानिना तो ताका धाडला ताका त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण म्हजें उतर आयकता
आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत. आनीक असल्या मनशांची मनसुबी ना, पूण मरणांतलो तो मनीस जिविताक उतरतलो. कांय बरीं उतरां बाबा भयणो. जो कोण देवाच्या पुताचेर पात येता ताका सासणाचें जिवीत. इतलेंच न्हय, तो ह्या संवसारांत मेलोय जाल्यार ताका सासणीक जिवीत आसतलें म्हूण जेजू आमकां विस्वास दिता आनी आमकां भासायता. जिवितान आमी जियेता तेन्ना बाबा भयणो असलीं बरवशाची उतरां आमकां गरजेचीं. कित्याक निराशीपण आमच्या जिवितान येता. जायते फावटी अडचण्यांक आमी सांपडटा तेन्ना दुसऱ्या देवाक आमी भोसूंक पावता, दुसऱ्या आडगाचे वस्तूंचेर आमी विस्वास दवरता. जेजू आमचो माज, जेजून जी शिकवण आमकां दिल्या ताचेर आमी खोलायेन विस्वास दवरूंक आनी ताचेर पातयेवन आमी ताचेर पातयेता तेन्ना बापान दिल्ली आज्ञा तो आमचें सगळें करता म्हूण आमी विस्वास दवरूंक गरज. इतलेंच न्हय, जो कोण म्हजेर पातयेता, हांव तुमकां सोच सांगता, जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. म्हणटकूच देवाचें उतर दिसपोटी आमकां आयकूंक मेळटा. देवाच्या उतराचेर दिसपोटी नियाळ करूंक आमकां प्रवचन मेळटा. देवाच्या उतराचेर उदीक आनी उदीक आमी जिवंक आमकां स्फूर्ती मेवता. हें देवाचें उतर आमी आयकुया. तेन्नाच की भाव भयणीनो, जेजून भासायलेलें बापा उदेशी हें सासणीक जिवीत आमकां मेळटलें. तेन्नाच की उदीक आनी उदीक भाव भयणीनो जेजू म्हणटा तीं उतरां आमकां फावो जातलीं. जेजू म्हणटा, जो कोण आयकता, जेजू आपूण म्हणटा, हांव जें कितें आयकतां तें हांव सदांच बापा कडच्यान घेतां आनी ताचो निर्णय हांव घेतां. आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक म्हजी कशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची कशी करूंक हांव सोदतां. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर चलता तेन्ना खरेंच आमी नितीवंत मनशां कशीं ह्या संवसारांत जिवंक. जेन्ना जेजून आमकां शिकवण दिल्या ती आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालता तेन्ना उदीक आनी उदीक भाव भयणीनो आमची सोडवण जोडूंक आमी पावता. हीच कृपा आयच्या दिसा आमकां मागून घेवया. खालतिकायेन देवाचें उतर आमी आयकूंक, खालतिकायेन जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळूंक, खालतिकायेन देव आमकां सांगता ती सोडवण आमी आमच्या जिविताची जोडून घेवंक प्रयत्न करूंक. आमचीच न्हय पूण आमच्या हेरा भावा भयणांक आमी उदीक देख जावन तांकांय सोडवणीच्या मार्गार हाडूंक आमी वावरूंक आमकां हें सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. Quello le picosti vaura Caltam babai chadisa Amcha tanto sirupa Amcha tanto sirupa Carlo loro spuiccia fola Utam babai chadisa Amche calcin soria rupa Amche calcin soria rupa Osmal donia vordana so Aune dai tumbe toilolo Insai sodas tu cabiti Urpilole tu cerosne Osmal donia vordana so Aune dai tumbe toilolo Insai sodas tu cabiti Urpilole tu cerosne मोशा भाव भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी वयमी आमच्या लागीं पुरी सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सोयबाची खोतां कोनवाळायेन धुवन काड.
आनी आमकां ओदीक ओदीक नवी मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासनाचे देवा सोर कडेन सो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समोरुंबूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची उगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय जेजूच्या जिविताची वोडती घोडिता आमी समोरुमता तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं ओदीक ओदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 तोलपरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुज्या कुसाळी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडले सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणाक ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सुतरे आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तान सोर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमीन आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सगळ्यांच्या नांव पवित्र तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो आनी आमी आमचे गुन्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां
पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेक तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व बाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा धर्म दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आमची कशी पडून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोबे माय मगान एकामेकाक शांती दिवी देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगल्या आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या वाचरान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. मोचे दाय तुका उलोय पोगोरे कुतोर म्हाका फावोशे कोर सोर्गी तुजे शिवासोन तूं राय तुका सोर कोण तोरकुय आयलाय तू देवून इरकोल पात्या पासून सोर्गी तुजे शिवासोन तूं राय तुका सोर कोण तोरकुय आयलाय तू देवून इरकोल पात्या पासून स्वातीन जेजू मोगाला सोर्गीच्या कोमोला खुंयसून वचूं हांव तुका म्हाका सांडू नाका सोर्गी तुजे शिवासोन तूं राय तुका सोर
देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो. संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मण मारूंक न्हय, पूण ताचे वरवीं संवसाराचें तारण जावपाक. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोत जावच्याक ओंडो आनी सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां कास्तीचें कारण जावंक निर्मी नाका. बगोर ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळोवशी कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भाव भयणीनो, आयज आमचे फिरगोशीन कुमसाराचो साक्रामेंत आमी घडोवन हाडटा. आमच्या मोर्मुगांवच्या वारादाचे यादनीक आमचे बराबर आसतले. 4:30 वाजता आमी कुमसारा सुरू करतले. सगल्यांनी वेळार येवचें म्हूण मागता. इगोर्जेन तशेंच दाबोलीं कॉपेलान कुमसारां जातलीं. निमण्या वक्तार कोणेच रावचें न्हू. सगल्यांनी आमी बेगीन येवन कुमसारान भाग घेवचो आनी सोंपता आसतना आमी पवित्र संस्काराची बोजवणी करतल्या. तेच बराबर चोत्राय धरुया. 1 तारखेर सांजेर आमचे फिरगोचेन नायट विजील जातलो. जाता ते भाशेन आमी सगळीं भाग घेवया. 2 तारखेर पब्लीक हॉलिडे आहा, गुडी पाडवा. म्हणटच आमी 1 तारखेर रातभर ह्या रात जागरणान सगळीं वांटो घेवया. आयतार येता 3 तारखेर, त्या दिसाक आमची दोतोनीचीं भुरगीं आसात तांचे पासत खेरीत रेतीर घडोवन हाडलेलो आसा आनी आमची तरणाटीं खेरीत भाशेन तांकां आदार करतलीं. सगळ्या भुरग्यांनी ह्या 9 वाजताच्या मिसाक भाग घेवन त्या उपरांत ह्या रेतीरान वांटो घेवचो. त्याच दिसाक आमची इमाकुलाद कॉन्सेसांव कॉन्फ्रारिया जी आसा तांची जनरल बॉडी मिटींग जातली 2ऱ्या मिसा उपरांत. चोत्राय धरची सगळ्या इमाकुलाद कॉन्सेसांव सायबिणीच्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी जनरल बॉडी मिटींग जातली आयतारा दीस 2ऱ्या मिसा उपरांत. आनी तेच जमातीक आमी करीत भाशेन नवी आमची समिती वेंचून काडटल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराची माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर मोचे. हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाचो चाकून कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे तालनेत तुजो आदार मागो ना जायन आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओतोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय.
आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माई निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेंसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पोट येसू बेगीन मरे देवाचे माये मावो विनंती कर ताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेंसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पोट येसू बेगीन मरे देवाचे माये मावो विनंती कर ताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेंसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पोट येसू बेगीन मरे देवाचे माये मावो विनंती कर ताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Baganti Marie, Adardi, Otrushta, Odrusta, Sampollonia, Mozotkot, Oskot Kalzancha, Mag, Poche Pasun, Zasheratin, Devacha Muniarenchi, Vinod Kor, Soklia, Devak Petolalia, Osturian Paso, Favokor, Tuzo Adar, Sokliang, Chemaktat, Tuzo Sasnatso, Alashiro. तुका केले आमचो आसरो ए सायबिणी आदा दिनार गोरजांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळे पिडेवंतांक भोव करून जे कोश्टवतात तांचे खातीर आमी मागुया. झुजांत मरून गेल्यांत जी कोण झुजांत पिडीक आसात झुजांत जी कोण इलाज सोदतात तांचे खातीर मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव. सोम्या आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्बोध आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेचो ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवट करता सासणाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसांव तुमचे वयर देवून सदां काल तोगू. आमेन. गायन घेवया I5 पेज नंबर 118. I5. हांव तुजो इबाड्यो पूत म्हजी वाट पळयतासलो म्हजे बापोन उपकार पळय दया काळजान विसरलो हांव तुजो इबाड्यो पूत म्हजे
तुझो